सोयी सुविधा थंय हांवें उपलब्ध करून दिल्या. पयर सभापती बी आयिल्ले म्हाका मेळपाक. तांकां हांवें आश्वासन दिलां की फुडल्या विकान परत एकदां हांव येवन वयतलो त्या हॉस्पिटलांत. जे कितें फेसिलिटी आमी पयलीं काणकोणचेर चालू करतले. आयज हांगा आमचे कडेन आमचेशी आर्लेकर आसा, त्या सायडीक जीत आसा आनी हे म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आयज देशाचे प्रधानमंत्री त्यांचे एकूच विजन आहा की हेल्थ कॅर जे आमी म्हणटा न्ही बेश्टे पेपराचेर आनी घोशणाचेर काय सोशल मिडियाचेर फोटो घातले म्हणून जायना, ते अक्षरशः खऱ्या अर्थान लोकां कडेन ती सेवा पावूंक जाय. आनी म्हणून त्यांनी जे विनंती केल्या, त्यांनी जे रिक्वेस्ट केल्या त्या प्रमाणे ते हांव करून घेतलो. माझे लक्ष आसतलेंच म्हणून हांवें आयज सांजचे डिनाची मिटींग आपयला. प्लस डेंटल कॉलेजाचे डॉक्टर बी रेग्युलरली हाडून कितें तरी एडिशनल फेसिलिटी जे कितें म्हाजे कडेन म्हाजे अंडर जे कितें आसा त्यो सगळ्या माध्यमांतल्यान आमी डॉक्टर्स उपलब्ध करून ह्यो हांगा सध्या तरी आमी ओपीडी आनी इतर काही गोष्टी आमी जर चालू केले आनी हे इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें बांदपाचें ते म्हाजे मनान चल्लां, ते आमी करून आमी घेतले. आनी हांव तुका आश्वासन मोपा दिलां जावच्या पयलीं करची अशी अपेक्षा, कारण मोपा केन्नाय सुरू करपाक सोदता नाजाल्यार फॅसिलिटीज ना डॉक्टर. बापा केन्ना जावं आतां सरकारच सांगता लास्ट म्हयन्या पर्यंत ते इनॉग्रेशन करपाचें आसलें, ते जर केल्ले जाल्यार हेल्थाची कंडिशन कितें आसली? हेल्थाची कंडिशन सुदरूंक जाय. हेल्थाची कंडिशन तुवेंचें हॉस्पिटल फूल फ्लेज आमकां करूंक जायच. त्याच बरोबर कासरवाणे आमी इग्नोर करूं शकना. आनी म्हणून आयजची जी आमी हो आमकां जो दौरो मुख्यमंत्रीन सांगला ते कर म्हणून आमचे संबंदीत खात्याचे बद्दल आमचे संबंदीत सगळे खाते जे आसूं आमचे हेल्थाचे आसूं, आयज फॉरेस्टाचे जे विशय आसूं काय अर्बन डेव्हलपमेंटाचे तेंची म्युन्सिपॅलिटी आसा ते म्युन्सिपॅलिटी कडेन बसून चर्चा करून डायरेक्टर हांवें आपयला. त्याच बरोबर जे कितें आमी करूं शकता ह्या तालुक्या खातीर आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी एक आहा की अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चरचे अंडर म्हाका खबर ना आतां कासरवाणे म्युन्सिपॅलिटी लिमीट कितले पयस आसा. प्लस आमी 16 किलोमीटर. नवे सिटीज डेव्हलप करपाक नवे सिटीज डेव्हलप करपाक देशाचे प्रधानमंत्री 10,000 कोटीचे वयर एक बजेट तयार केल्लो आसा. आमकां प्रत्येक राज्यांतल्यान आमकां हे धाडचें पडलें की खंयचो आमकां दिसता की सिटी डेव्हलप बेगीन जावं शकता, कशें सिटीचो दर्जो म्हणजे एक सेमी अर्बन एरिया कशी जावं शकता. हांवें पर्सनली मोपा आनी मोपाच्या परिसराची माग करून आमी दिल्ली धाडून दिले. ते जर जालें थंयच्यान एडिशनल आमकां 200-300 कोटी रुपया येतले हांगा मोडपाक, तुमच्या परिसरान मोडपाक. म्हणजे तुमी एक लक्षांत घ्या की सगळ्या दृश्टिकोनान हे सरकार जे आहा पेडणे तालुक्यान लोकां खातीर वेगळ्या तरेन कितें तरी करपाचो प्रयत्न आमचो आसा आनी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हाका एक लिमिटेशन आसा. अर्बन डेव्हलपमेंट हांव फक्त म्युन्सिपल लिमिटान हांव तेजो वापर करूं शकता. अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर हांव थंयच करूं शकता. अर्बना खातीर आतां तांकां जर जाय फुटसाल ग्रावंड जाय काय कितें जाय एडिशन आतां बसतलो हांव घेवन तेंचे जे प्रकल्प जे आहा 14 तारखेर हांवें दनपारां जी सुडाची मिटींग दवरल्या तेजेर हांव प्रपोजल घेवन इन प्रिंसिपल अप्रूव करून घेतलो. पूण मेन म्हणजे तुमचें जें म्हणणें आहा हॉस्पिटला बद्दल एकदम सारकें आहा. हेल्थ कॅर सुदरूंक जाय आनी ते सुदारपाचें चॅलेंज हांव घेता आनी करून तुमकां दिवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसता. तुवें हॉस्पिटल जे नवीन जे आसा ताचे केन्ना सुरू करतले अशें कितें आसा? तुवें जे हॉस्पिटल जे संलग्न तुवेंच्या हॉस्पिटलाक स्टाफ रिक्वायरमेंट जाय. तुवेंच्या हॉस्पिटलाक जो पर्यंत आमकां आनी मेन म्हणजे फक्त सादारणशे स्टाफ म्हाका डॉक्टर्स आनी इतर स्पेशलिस्ट म्हाका गावल्यार मागीर हांव योग्य तरेन ते हॉस्पिटल चलोवंक शकता. नर्सी बी आमचे कडेन भरपूर आहा. आमचे कडेन म्हाका दिसना नर्सीची कमी आहा. नर्सीज भरपूर हांवें कमीत कमी फाटल्या फावट आमी कमीत कमी 750-800 नर्सीज आमी घेतल्या आनी हांगा बी घेतल्या 400 हेल्थान 350-400 घेतल्या. थंय 800 घेतल्या गोवा मेडिकल कॉलेजान. म्हणून ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी मार्गार लावंक जाय जाल्यार ही सत्य परिस्थिती आहा आनी हे सत्य परिस्थितीक खऱ्या अर्थान इम्प्लिमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. अलाव देम टू लीव बिफोर दॅट. No, but what they are asking you answer no. सर आम्ही जेन्ना विजीट केल्या तेन्ना कोण नासता. I already तुमचे जे मनान आहा न्ही तुमकां म्हाजो स्वभाव खबर आहा. आमी ऑलरेडी प्रपोजल घातला की प्रत्येक हेल्थ सेंटराक एक आर्टिगा म्हणजे कसली तरी गाडी अटॅच आसूंक जाय. डॉक्टर आनी एम्ब्युलन्स वापरूं नये. येस बरोबर. ना डॉक्टर स्वताची बी गाडी वापरूं शकना. पूण ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाग्यार घालपाक म्हणून हांवें टायम मागला तो मुख्यमंत्रीक. आमी ते जे कितें आमी करूंक जाय आनी गाडयो हे प्रोविजन आमकां परमिशन दिल्लें
आमकां ना वापरता म्हणजे तिच्याकडे गाडी ना जाल्यार ते खंयच्या गाडीन वतलो तो तेजे कडेन गाडी डॉक्टरान आपल्या कडेन कितें रिसोर्सीस आहात ते रिसोर्सीस आमकां आतां पर्यंत गाडी सँक्शन जावंक ना गाडयो आमी सँक्शन जे करून आमी मागल्या बाकी डिपार्टमेंटान बी ऑलरेडी घेतल्या फॉर्मॅलिटी एक फॉर्मॅट केल्ले आसा प्रत्येक PHC CHC एक गाडी अटॅच आसूंक जाय म्हणजे डॉक्टर थंय दुसऱ्या सब हेल्थ सेंटराक तो ती गाडी घेवन वचूं शकता